दर वर्सा सुमार 3,500 मिलीमीटर पावस पडपी गोंयांत लोकांक मार्च म्हयनो सुरू जातकीर उदकाच्या उणावाक तोंड दिवचें पडटा. ह्या वर्सा उदकाच्या उणावाचो प्रश्न गंभीर आसा. हाचेर उपाय काडचे सोडून राजकी फुडारी मात एकामेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करपाक बिजी आसात. हे परिस्थितीत गोंयकार म्हणटात राजकारण नाका, आमकां उदक दियात. सत्तरी, मांद्रे, पेडणे, मोरजी, सांतांद्रे, साळ तशेंच हेर बाकीच्या वाठारांत लोक उदका खातीर तानेल्यात. दरेका घरांत नळ आसात पूण उदक ना अशी परिस्थिती उप्रासल्या. ताका लागून लोकांक आपले बोल्सांतले पयशे मोडून टँकर मागोवचे पडटात. सत्तरीन उदक नाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजितूय चाळवला. टँकर माफिया आनी PWDच्या अधिकाऱ्यांनी मुद्दाम उदकाचो उणाव निर्माण केल्ल्याचो आरोपूय ताणें केलो. दुसरे वटेन सत्तरीन उदक नाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजीत काचाबूल जाल्ल्याचे मंत्री काब्राल सांगता. I don't think there's a shortage of water. Many times the operators from the local village don't leave this thing, the valve. As a result, it creates problem. Now even from Bodashe plant, that fellow has to leave that. Tivrekar म्हणून एक executive engineer, he has to actually see that the water, excess water, which is there, the water is available. But water, exactly the pumping of the water, the people who are those water guys who are there, who are those fellows, I don't know what you call them, but जे कोण वाल सोडटा ते सारखे सोडूंक जाय. नाल्यार कितें जाता ते म्हाका तरी दिसता की टँकर माफिया सारखे लॉबी जाल्या. म्हणजे तेंचे आनी ते इंजिनियराचे खंय तरी ते हांव निलेशा कडेन उलयतलो आनी निलेश कडेन उलोवन कित्याक निलेशाक सगळे गोश्टी ताबडतोब रिस्पॉन्स टू अस व्हेरी पॉझिटिव्हली. हांव निलेश कडेन उलयतलो कित्याक म्हाका एक ह्यो टँकर माफिया म्हाका उपकारपाचें ना, कारण हे मागीर पाणी बंद करता आनी मागीर तेंचे टँकराचे बिझनस वाडटा. खंयचेच मतदारसंघात हांव म्हणना की सगळे 100% उदक मेळटा अशें म्हणना. आमचो प्रयत्न आसा करपाक. जावं तो विश्वजीत बाबाच्या मतदारसंघात कितें जर आसा जाल्यार त्यो गोश्टी आमी पळयतले. हांगा आमी माफिया थंय करना. कोणें माफिया इन्व्हेस्टिगेशन मागला वा ना मागला, आमी उदक जें दिता. तुवें एक स्टेटमेंट हांवें पळोवंक ना, तुवें स्टेटमेंट केला, पब्लीक स्टेटमेंट केला की उदक मुद्दम बंद करता आनी ताका लागून टँकर पळयता. पण आमचे उदकाचो प्रश्न जो आसा वो उदक पंपींग स्टेशन आसा तें बंद करपाक मेळना. आमी ऑनलायन मॉनिटरींग पिसी दाखयतलो मोबायलाचेर, तेजे नाल्यार सी दाखयतलो आसा तो दाखयतलो खंयचें उदक खंय आसा. हांवें सांगपाची गरज ना, हांवें सांगलां म्हणटलो. तेजे कडेन ऑनलायन कितलें उदक खंयचो प्लांट प्रोड्यूस करता, कितलें जाता दिसाक, कित्या लागून हें सिस्टम चालू आसा. आनी हें तुका दाखोवपाक जाल्यार आमकां CE आनी PCक सांगता सेपरेट दाखयतले. इशू कितें आहा तेणें कितें स्टेटमेंट केलें तेजें पळयता कितें तें आनी ताका तोडगो काडपाचो. तो अपसेट जाला आसतलो, कितें जाला आसतलो, तें सोल्युशन काडया. कागाळी करून लेगीत उदक येवंक नाशिल्ल्यान आमदार विरेश बोरकारान आपल्या मतदारसंघांतल्या लोकांक घेवन थेट भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयान हाजेरी लायली. मंत्री विश्वजितूच जर PWD आनी टँकर माफियाच्या नेक्सासाचो उल्लेख करता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान हाची चवकशी करची अशी मागणी ह्या वेळार आरजीचो अध्यक्ष मनोज परबान केल्या. एक तर राणे ना जाल्यार मंत्री काब्राल तरी लोकांक फटयता असो आरोपूय ताणें केला. विश्वजीत राणेन डायरेक्ट सांगलें की टँकर माफिया म्हणून. जेन्ना विश्वजीत राणेन क्वेश्चन केलो की वाळपय उदकाचो शॉर्टेज आसा काय म्हणल्यार तो म्हणलो वॉटर शॉर्टेज ना, टँकर माफिया जाले आनी इंजिनियर आनी हे टँकर माफिया मेळोन हे वाल बंद करता आनी कितें करता. म्हणजे तो डायरेक्ट सरकाराचेर घालता की सरकार उदक चोरता म्हणून, नाजाल्यार उदक चोरून दवरता आनी टँकर माफिया वांगडा सेटिंग करता. पण निलेश काब्राल करता, इंजिनियर म्हणल्यार निलेश काब्राल. म्हणजे हेचोच मिनिस्टर थंय सेटिंगा करता आनी उदक दिना सत्तरी हें जालें. म्हणजे ऑल ओव्हर गोवा टँकर माफिया निलेश काब्राल चलयता अशें विश्वजीत राणे म्हणटा. सो हे खंय तरी हेचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय विजिलन्सान. हांव विश्वजीत राणे कडेन मागता की विश्वजीत राणे फाल्यां तो तात्परीन आपूण एक्शन घेता म्हणून सांगता. हांव ताका एक मेसेज करता, तेच्या मोबायलाचेर तेणे आयज तेणी सोमते विजिलन्साक फोन मारपाचो सांगपाचो निलेश काब्रालान जितले इंजिनियर आसा आनी वाल सोडपी आसा पळय तेजेर इन्क्वायरी बसय. कोणानी कोण उदक भरता आनी कोण टँकर माफिया आसा ते प्रूव जावन न्ही. तुमच्या हांव निलेश कडेन उलयतलो, निलेश कडेन तें आमकां गजाल नाका ना, निलेश कडेन उलयतलो म्हणून. ह्या सगळ्या राजकीय आरोप प्रत्यारोपान मात लोकांच्या उदकाचो प्रश्न आडखून पडला. लोकांच्या हक्काचे उदक दुसऱ्या प्रकल्पाक घेवन गेल्यात. 16,000 लिटर उदक फुकट दिता म्हणून सांगिल्लें, पूण नळ सुक्यार पडिल्ल्यान 1,600 लिटर उदक लेगीत येना. हर घर जल येवजण यशस्वीपणान राबोवपी राज्य म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयची तोखणाय केल्ली. पूण 15 दीस नळांक उदकूच येनाशिल्ल्यान सरकारान लोकांच्या दोळ्याक उदक लायिल्ल्याचें गोंयकारांक कळून चुकलां. देखून लोकांचे पाशयेस पिड्ड्यार जावचे आदीं सरकारान उदकाच्या उणावाचेर उपाय येवजण करपाक जाय.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.